इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती, संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची. तो शांती परगडता, बरी खबर हाडता, सडवण बसायता आनी सियोनाक म्हणटा, तुजो देव राजवट चलयता. आयक तुजे राखणे आपलो थालो उबारतात, ते सगळे संतोषान भोप मारतात, कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुसलेमाच्या पाड पडल्या जाग्यान सांगाता मेळून भोब मारा. संतोषाची गितां गाया, कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजयता. जेरुसलेमाची तो सडवण करता. सर्व राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र भावलो प्रदर्शित करता. पृथ्वेच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सडवण देखतल्यो. देवाचे उतार हे. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. आदी म्हाका परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सक्तांचो वारीसदार नेमला. हाचेच मारिफात ताणें पयले सगळी सृश्टी रचल्ली. हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारकें. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळता. मनशा कुळाचे पाताक धुवन काडतस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूता प्रास उंच उबारला आसता तांचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवीन ताणें जोडलां. दुता भितरल्या कोणाक ते देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे सोमेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचे उतार हे. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवासवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवासवे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो, आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विने आयलेली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो, आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मारिफात सोमेस्त आनी सतमंचाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्या सोमेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तामासा वरवीं, वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं, वा मनशाचे कुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साहजल्ली. जुवावन ताचे विशांत रुजवात दिवन परगटलें. तो मुझे उपरांत येता तरी, मुझे आदी आसलो जाल्ल्यान तो मुझे प्रास पयले स्नान घेता. म्हूण जाचे विशांत हांवें सांगलें तो होच. ताचे परिपूर्णते थावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मोइसे मारिफात दिल्ले, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयले. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचे उतार हे.